विविध संबंधित खात्यांचे अधिकारी, सरपंच, पंच वांगड्या बरोबर मांद्रेचे आमदार सोपटेन पेडण्याक आपतकालीन संकट सेवा संदर्भात बसका घेतली। पावसा वेळा वयल्या आपतकालीन घटने वेळार तयार रावचे म्हण शिटकावणी आमदार सोपटेन संबंधित खात्याक दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मीटिंग बेसिकली जी आफयल्ली पळय ही पावसाची पूर्व तयारी, तातूंत मागीर कितें जाता, गटर साफ करप, बुशीस कटींग करप, कळ्ळें न्ही, हेल्थाच्या संदर्भात कितें जालें, लायटीच्या संदर्भात म्हणजे ह्यो गोश्टी करच्या खातीर आज मिटींग आपयली। नो डावट एक्चुअली कितें जालां, कितें ही मिटींग आपूण जाली खंय तरी एक मे म्हयन्यांत, खंय तरी ड्यू टू सम रिजन्स आमी आज बसल्यात 15 जून। पण हाच्या फुडें जे आसतलें पळय मेचे 15 पयलीं जातलें। आज बरें जालें सगळें मेन म्हणजे जितले आमच्यो नवय पंचायत म्हाज्या हातूंत मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे सगळे म्हजे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आयिल्ले आपआपल्या परेन लिंक विथ डिफरंट डिपार्टमेंट जी कारणे आसा सगळें सांगले, इन्क्लुडींग व्हिडिओ बी। आनी डेफिनेटली ज्या पद्दतीन तांच्यांनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला, म्हाकाय दिला आनी आमचे हे आहात डेप्युटी कलेक्टर आहात ताकाय दिल्लो आसा। नक्कीच आमी तेंच्या ते करून घेतले आनी लोकांक जे कितें जाय, ज्या गोश्टी पळय लोकांक त्रास जातात, हे त्रास जावचे न्हू हाची पुरेपूर आमी दखल घेतली जाल्यार ते फायली तुवें प्रायोरिटी बेसिसाचेर न्यू व्हिडिओ असल्या कारणान तुजे कडेन बसून तुवें क्लियर करून घेवपाची जबाबदारी तुजी, सरान इन्स्ट्रक्शन दिलो कळ्ळें तुका। जे मान्सून संदर्भात जे आसा ते प्रायोरिटी बेसीस फुडली फावट जेन्ना आमी रिव्यू मिटींग घेतले सर 15 दिसांनी किंवा तेन्ना तरी, तेन्ना अशें खंयच्याच आमकां सरपंचा कडल्यान किंवा व्हिडिओ यू आसा टेक नोट ऑफ अशें कंप्लेनी येवपाक जायना की मान्सून संदर्भात फायली पेंडींग आसा, कितें इश्यू आसा यू डिस्कस विथ युअर व्हिडिओ ऑर कोण हायर अप आसा ते जाल्यार म्हजे कडेन जाय जाल्यार म्हाजो असिस्टंट घे, पूण दोज फायल्स रिलेटेड टू मान्सून डोंट कीप इट फॉर लॉंग। घेतल्या पण झाडां कितली आनी त्याच दिसा ती जावना इनकम्प्लीट सर। 8-8 दिसान 2-2, 3-3 फावट दिसता जेवंकूय दिना, न्हिदकूय दिना। वर्साचे काम चालू आसा रोड PWD फाटी असो प्रसंग येयलो तो तुमच्या सारको डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर येता, कारण सगळे उदीक भरलां आनी लोकांच्या घरांनी उदीक गेलां। कारण पयलींचे आमचे जे पूल धाकटे पूल आसले ते सगळे भरलेले आहात।